राजाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी एलिसान आहाबाक म्हणलें, परतो वच, जेव आनी पिये. पावसाचो आवाज म्हाका आयकूंक येता. आहाब जेवंक आनी पिवंक गेलो तेन्ना एलिसा कार्मेल दोंगरार चडलो आनी जमनीर साश्टांगी पडून ताणें आपलें तोंड दोंपरांनी लिपयलें. मागीर ताणें आपल्या सेवकाक म्हणलें, दर्या वाटेन पळय. वयर चडून ताणें पळयलें. ताणें म्हणलें, कांयच ना. एलिसान ताका म्हणलें, 7 पावटी वच. 7 पावटी सेवकान म्हणलें. मनशाच्या हाताच्या ताळटा येतलें दर्यांतलें एक कूप वयर सरलां. एलिसान म्हणलें, वच आनी आहाबाक अशें सांग, तुका पावस सांपडचे आदीं तुजे गाडी घे आनी देंव. थोड्या वेळान मळब कुपांनी इल्लें इल्लें काळें जालें आनी वारें सुटलें आनी धारींनी पावस पडलो. आपले गाडयेर बसून आहाब जेरुसलेमाक गेलो आनी सर्वेस्पराचो हात एलिसाचेर आसलो. आपले नेसनां आवारून बेंडाक कोवळून तो आहाब फुडें धांवलो आनी जेझरेलाच्या दारवंटाशी पावलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. म्हणया, सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. प्रितुमेक तूं भेट दिवंक येताय, तिचेर तुजो पावस घालताय. सुभावपणान तिका सुफोळ करताय. दानो गोटो आमकां मेळोसो करच्याक देवाची न्हंय उपट बरोन व्हांवता. सबाब, सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. अशी तूं करताय जमनीची तयारी. कसलोलीं शेतां तूं उदकान भरताय. जमीन एक सारकी सपाट करताय. पावसाच्या शिंवरान ती भिजत रावताय. तिच्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. जबाब, सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. तुज्या बरेपणान वरसभर आमकां मेळटात फळां. तुजी पावलां पडटात थंय सगळें जाता सुफळ पिकाळ. पडीत जमनीर सोर्यान भरपूर मेळटा चरोव. जबाब, सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पराक जोय. मातये प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, शास्त्रांचें आनी फारिझेवांचें प्रमाणीकपण परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक व्हरतें न्हय जाल्यार तुमी सुर्गीच्या राज्यांत कदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूंक नाका, आनी जिवेशी मारीत तो न्याय सभे मुखार गुन्हेगार जातलो. अशें आमच्या पुर्वजान सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्हेगार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सभे मुखार गुन्हेगार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलोल्या म्हणत जाल्यार तो यमकोणाच्या खास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटूंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक
तुजो गुन्यांव करूंक कसलोय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटोय. तुज्या वाड्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचें मोदें उपरासलोलो तोंटो बरे भाशेन सोंपय, नाजाल्यार घोडेक तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत. नितीदार ताका शिपायाच्या ताब्यांत घालीत आनी तूं बोणकोणीत पडशी. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमणी दोंबडी फारीक करीसोर तूं थंयसरलो सुटचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ भावपणाचो एकचार, स्वर्गा राज्याचो रूपकार. आयच्या वाचपान जेजू आपल्या शिसांक उगडास करता की आदल्या काळार अशें म्हणलोलें आसा की मनशाक जिवेशी मारूं न्हय आनी मारतल्याक खास्तीचें फर्मण फावता. पूण जेजू प्रमाणे कोणूय फकत रागूच धरीत जाल्यार ताकाय खास्तीचें फर्मण फावतलें. कित्याक जसो जसो मनशाच्या मना काळजांत राग वाडटा तो मनीस सगल्या जिन्साचें वायट चिंतता आनी आवडेता. असलें चिंतप आनी आवडेपप मनशाक जिवेशी मारपा सारकें. आपल्या काळजा मनांत पेल्याचो राग दवरतलो देवा सोरशिल्लो पयस जाता. त्या पासत ताच्यो भेटो देवाक मानिनान. जेजू प्रमाणे देवाक मानता तसलो जावंक मनशान आपल्या मना काळजांतलो राग मिटोवंक जाय. अशें करूंक आपल्या पेल्या सोवे भावपणाचो एकचार परतून घडून हाडूंक जाय. आहाब राजाचो राग इतलो आसलो की एलिजाचो प्राण काडल्या शिवाय कसोच तो थोंड जालो ना. जिविताचो संदेश. मना काळजांत राग दवरल्यार मागणी आनी भेटो देवाक माननात. वयल्या वयले बोगसणे मना काळजांतलो राग मिटोयना. राग मिटोवपाचें एकूच वखद म्हणल्यार भावपणाचो एकचार परतून घडून हाडूंक जाय. मागणें. राग काडून दयाळ जावंक आनी दुसऱ्यांक दयेन बोगसूंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.